1956 वर्सा ससील दामेल हाणें दिग्दर्शन केल्लें द 10 कमांडमेंट्स फिल्म अमेरिकेंत प्रदर्शन जालें आनी संवसारभर गाजलें. तुमचे मदल्या कितल्या जाणांनी तें फिल्म पळयलां म्हाका खबर ना. पळोवंक ना जर पळोवंक जाय यूट्यूबाचेर. 3 वरां 40 मिनटाचें लांब हें फिल्म. मोइजेसाच्या जल्मा पासून मोइजेस दुसऱ्या पावटी सिनाय दोंगरार देवाचे उपदेश हाडूंक वेता. ताचे मदें कितें कितें घडलें ताचें बरें चित्रण ह्या फिल्मांत पळोवंक मेळटा. आज वांजेलांत कितें आमी आयकलें तेंय त्या फिल्मांत बरे भशेन दाखयल्लें आसा. आज आमी पयल्या वाचपान कितें आयकलें? इस्रायल प्रजा इजिप्तांत थावन भायर आयली मोइजेसा बरोबर आनी चलत वेता वेता फुडें तांकां तांबडो दर्या मेळटा. आतां फुडें वचूंक जायना, दर्यांतल्यान कशी म्हूण वेतली आनी फाटल्यान इजिप्तकार तांची फौज आयली आकांत. आनी असल्या वेळार ही इस्रायल प्रजा देवाचेर आपलो विस्वास दवरच्या बदलाक ती गुणगुणटात, मोइजेसाचेर आरोप घालतात आनी म्हणटात तुवें कित्याक म्हणून आमकां इजिप्तांतली भायर काडली, आमी काय बरी आसलीं थंय, हांगा आमी कित्याक मरूंक जाय, थंयच आमी मरतलीं आसलीं अशीं ती म्हणटात. पूण मोइजेस एक बरो फुडारी. तो म्हणटा भियो नाकात, देव आमकां राखतलो. आनी देव मोइजेसाक म्हणटा इस्रायलाच्या पुतादोवांक सांग हांव म्हजी महिमा तांकां दाखयतलो. आनी कसली महिमा दाखयली तें आमकां फाल्यांच्या वाचपांत आयकूंक मेळटलें.